पुणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटीग्रामांत। आमदार विश्वजित राणेन आपल्या वाळपयच्या ऑफिसान एक खाशेली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्सातल्या माध्यमांतल्यान जे सत्तरी भागान जे कितें विकास कामां जातली हेचो आढावो जो त्यांनी पत्रकारांक फुड्यान दवरलो। टेंडर काही काढल्या काही काढपाचे मार्ग आहा। तेजे भायर आमी केरी ब्युटिफिकेशन एंड अंडर ब्युटिफिकेशन फायनान्स डिपार्टमेंटान फायनल स्टेजीक पावले। तेजे भायर आमी ऑलरेडी सरकारान आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आमकां 30 कोटी रुपया सँक्शन करून दिला आमचे उजगांवचे ब्युटिफिकेशना खातीर। आमी सगळीकडे पंचायत लेवलाचे 20-20 कोटीचे एस्टिमेट तयार करून खूबशे काल बी एक 8-9 टेंडर झाले आणि आमी रस्त्याचे लक्ष आमी घातले। तेजे भायर फेज 2 ब्युटिफिकेशन वाळपयचे हेजेर बी आमचे लक्ष आहा। आम्ही सगळे एक ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आम्ही करपाचो आम्ही प्रयत्न केलो। जे कितें आमचे मॅनिफेस्टोन असते भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही मॅनिफेस्टोन आम्ही घातलेले इलेक्शनात ते मॅनिफेस्टोन आम्ही हॉस्पिटलाचे बी उल्लेख केले। हॉस्पिटलाचे बी काम जीएसआयडीसी मातशें स्लो जाला पण हे डिसेंबर म्हयन्यात आमकां फुल फ्लेज हँडओव्हर करतले। तेजे उपरांत थंय प्रत्येक आमचे वाळपय प्रायमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आम्ही एमर्जन्सी रूम आम्ही करतले म्हणजे 24/7 डॉक्टर आहात पण एमर्जन्सी व्हेंटिलेटर आणि डिफॅब्रिलेटर हे सगळे फेसिलिटी थंय आसतली। कोणाक जर रिवायव करचो पडलो हे सगळे फेसिलिटी त्या रूमान आसतली। ज्या तरेन नालदोना घातला त्या तरेन हांगा घालतले, ठाणे पंचायतीन आमी घालतले, आर&डी केरी घालतले आणि धारबांदोरा 30 हॉस्पिटलान घालतले म्हणजे आमचे उजगांव एक टोटल 70 तालुक्यान उजगांवचो बेल्ट हा तेका भरपूर फायदो जातलो। वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल स्कीम्स आणि वेगवेगळे पैकुळाचो ब्रिज आमी एक आश्वासन दिल्ले आणि सावड्डेचो पूल रुंदीकरण करपाक आणि रिएन्फोर्स करपाक ते दोन्ही फायल एक 8.5 कोटी आणि 10.5 कोटीचे फायल आमचे ऑलरेडी फायनान्साक पावले ते बी आमी परस्यू करता। ते एकदा जाले की ते टेंडर जातले म्हणजे पर्ये पंचायतीन जे ब्रिज आशिल्ली ते कशें हे करपाचो आमी ते प्रयत्न करून। आज रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटे हांच्यांनी येवन वेर्ना सिप्ला टेक्निकल अकॅडमी ही आज इनॉग्रेट केली। हातून एसेप्टीक टेक्निक्स हातून दे वील बी स्किलिंग, सिप्ला वील बी स्किलिंग पीपल आणि आफ्टर देअर स्किल दे वील बी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। सो हे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अकॅडमी अशी तांच्यांनी सांगलां आणि हातून दे वील ऑल्सो हॅव मोर अकॅडमीज ऑफ दीस सॉर्ट, अबाउट 20 to 25 अकॅडमीज मोर वेर पीपल कॅन बी स्किल्ड। तांकां ते ट्रेन करतले, मेक देम इंडस्ट्री रेडी एंड absorb. Is trying to ensure that the bridge between employment and employer and employee is made less. To narrow this bridge, we need to ensure that things are in place. To get these things in place, collaborative efforts with the industry are required. Today with CIPLA, we have opened up the first skilling academy for aseptic techniques, which takes care of BPharm, MPharm and all graduates. At the same time, we are also looking at skilling through skill development programs, 10th and 12th standard students who can create a future for themselves with MNCs like this. Industries want industry-ready people, and sometimes you find that this is the gap between our goals. आणि गोंयकारांक समज opportunity दितले तर तांकां skill करपा खातीर we have ensured that a respectable stipend is being paid, and this is the first of a type which is opened up. The next level is to go to a target is to reach about 25 training academies in the next 3 to 4 months. Employment card is something which we are looking at launching. There was a card which was existing but was not moved in the right form. We had kept the card in abeyance. By December, we are trying to relaunch the card. Relaunch the card with a lot of more features. Relaunch the card to give identity to the particular Goan youth who is looking for employment or who is already employed. This card is not only for unemployed youth, but it is for any particular youth who we would want to be registered with the employment portal. The center NCS portal we already have launched. People have already started registering themselves, and by December we should also be able to get a basic data of employed and unemployed with the registrations that happen. The card will give them all the facilities. We'll also have data of what schemes they take from the government. At the same time, their CVs will be there in the card. So every time they have to go for a job fair or if they would like to go somewhere, swiping of the card will give sharing of the data. Rather than carrying hard copies to go for interviews, we would have card readers placed at the companies which can get the data directly. आज दाबोली विमानतळाचे ट्रॅव्हल अँड फूड सर्व्हिसेस हांच्यांनी एक नवें आउटलेट ओपन केलें आणि ह्या म्हयन्याच्या अखेरेन भितर ते 4-5 आउटलेट ओपन करपाचे आसा।
for us it's a great opportunity to come to your city and provide a world-class experience. And I must tell you that it's truly a PPP model in the sense it's not actually marketed that way, but it's a public-private partnership. And the way, the type of support and the type of vision which the Airport Authority of India today has, it's a game changer. This has happened internationally. And today, government to implement this, I think, is an opportunity for private entrepreneurship to do this, to deliver an experience of hygiene, ambience, and pricing also, like Sir rightly mentioned, there'll be pricing to deal and product to deal with people from all walks of life. Passenger expectations have increased because they are traveling to many foreign airports also and the private airports which have come up in India. So Airports Authority is also trying to catch up with the world's best airports. In line with that, Airports Authority have come out with the policy of basket transactions. Initially, if you see, we were having these multiple contracts, the individual contracts used to be awarded. 14th फायनान्स कमिशन खाला मडगांव म्युनिसिपालिटी एरियान जायते कामां जावपाचे आसा. We have decided to undertake the repair of the council building. Earlier, we had decided to send the proposal to G Sudai. In fact, we were almost sending it. Because of the delay that may occur, we have decided to take it. आमचेच फंड्स वापरून आमी ते रिपेर घेवची म्हणून पेंटिंग वर्क which we feel that it should be restored to the own heritage color, old heritage color, आणि भितरूय खुबशे रिपेर्स जाय. So all that we have decided because we have got the funds and we had already made a budgetary provision of about 50 lakhs. Next was also the garden. आमचे कडेन 14 फायनान्स कमिशनाचेर ग्रांट आयिल्लो आसा थोडो. तर त्या प्रमाणे and it is also that public spaces जे पळय आसात त्या ग्रांटांतल्यान आमच्यांनी अपग्रेड करपाक जाता. So we have decided मेन म्हळ्यार पेंटिंग. आमचे म्युनिसिपल गार्डन जे पळय ते सगळे बॅड शेप आसात, ते बेंचीस आसात ते. तशेंच भितरलें एक शेड जाय आशिल्लें कळ्ळें न्ही, थंय आमच्या स्टाफाक बसपाक आनी सगळे टूल्स दवरपाक, ना जाल्यार ते दॅट इज ऑल्सो इन अ बॅड शेप, सो टू हावज द टूल्स. So that we have decided to undertake under the 14th finance. The councillors today brought up the same old topic for which the council has been fighting for last 3 years with the taxation and administration ki je pay the boards lailat who is not paying us any tax and who are using the municipal property. I think some strict action has to be taken. So now this chief officer, he is already on that drive of for the revenue drive and so we have requested him to look into the matter and do the needful immediately. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. आज MMC चेअरपर्सन प्रितेश गांवकर हांच्यांनी 40 वर्सां पयलींचो एक पेंडींग रोड आसा जो आज डेव्हलप करपाक केला. तांच्यांनी सांगलां की MMC 14 करोडांचें काम वेगळ्या वेगळ्या वॉर्डांनी घेवपाचें आसा अंडर 14 फायनान्स कमिशन. तांच्यांनी सांगलां की एका बरोबर ते आतां खंय 3 रोड हे वाड्या वयर ते 40 वर्सां जालीं पेंडींग आसा, तांचे कामां तो आतां चालू करतलो. खूब म्हणल्यार म्हाका दिसता 35-40 वर्सां तरी आमी हांगा रावता. ते कितले वर्सां कोणेच करूंक ना तो रस्तो आनी आमी पावसान सारके चिखल जातालो, सारके भरताले उदीक. पूण आमचे आतां चेअरपर्सनान प्रितेश गांवकारान तो रस्तो सगळो आतां हें करून घेतला. हांव तेजे उपकार मागता. आमची कौन्सिलरा धरून आमी आतां रोड करताय आनीक कौन्सिलरान सांगलां आमकां आपूण सारकें सगळें बरें करून दिता म्हण नियाच्यान तेणें बरें करून दिवचें आमकां नियाच्यान आनी वर्सान वर्स ताका परतून हाडचो. आयज 3 वर्सां म्हाका त्रास जाली, पूण आयज एटलास्ट जेन्ना हांव चेअर बसून खुर्चेर बसलो तेन्ना म्हाका तेंचो टायम आयलो आनी आयज तो हांव तांकां रस्तो करून दिता. ह्याच बरोबर हांवें आनी एक 2 रस्ते घेतल्या, तेय आयज सान स्टार्ट केल्ले आसा. तुका वास्को ज्युरिडिक्शन म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शन अरावंड 14 कोटीची सुमार आमची आतां कामां हांवें आयज काल एस्टिमेट्स प्रिपेर करून धाडपाची गेल्या. ते येयना फुडें हांव काम स्टार्ट करतलो. बिसायड दॅट आतां आमची जी कामां ऑलरेडी टेंडर जाल्ली आसात ती आतां सगळ्याच कामां स्टार्ट आसात आनी ती कौन्सिलर आपापल्या वार्डांनी करून घेतात. VM Salgaonkar Institute of International Hospitality Education, Manohara Raya, has organized a 2-day workshop on food safety and hygiene for people from the food industry as well as for students from the hospitality career. We are at a stage where each one of us is getting affected because of some contaminant or some microbe. And unless we implement food safety along the entire value chain, starting from the field right up to the finished product and even at the retail stage or transportation stage,
we will not be able to achieve this. A lot of capacity building is required throughout the country, everywhere, at all stages, with all stakeholders, whether it is farmers or manufacturers or street vendors or hotels or caterers or students for that matter. We will not be able to achieve it. There's a long way to go. We all need to work together. We thought, food safety and hygiene is very important for our health and to have a peaceful life. And so today we thought we will give something back to the community by offering this course. रोटरी क्लब ऑफ बिचोलीम इन असोसिएशन विथ प्रुडंट रोटातून 2018 ही सर्त घडोवन हाडटा. 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटर अशा कॅटेगरीन ही सर्त जातली. दिवचलेन जावपी अशा तरेची ही पहिलीच सर्त आसा. 2 डिसेंबराक फांतोडेर 5 वरांचेर ह्या सर्तीक सुरवात जातली. ह्या सर्तीक बरो प्रतिसाद दिवचो अशें अध्यक्ष हर्षल पवार हांणी मागला. ही सर्त उपरांत तुमकां प्रुडंटाचेरूय पळोवपाक मेळटली. बेसिकली रोटाथॉन हो इव्हेंट न्ही 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटर ह्या डिस्टन्साक आसतलो. सकाळी 5:30 स्टार्ट जातलो हो इव्हेंट. संक सुमार 10 किलोमीटरचे फ्लॅग ऑफ जातले. 6:15 सुमार 5 किलोमीटरचे फ्लॅग ऑफ जातले आणि 6:30 सुमार 3 किलोमीटरचे फ्लॅग ऑफ जातले. ओके, सो बेसिकली हो इव्हेंट घडोवन हाडपाचें कारण म्हणजे आमचे जी आतांचे धकाधकीचें जिवन जें आसा ते जिवनांतल्यान आमच्या हेल्था खातीर थोडोसो टायम दिवचो. सो एक बूस्ट लागता, पळय पावर स्टार्ट लागता. त्या खातीर हो इव्हेंट आमी संकल्पना ही आमची अंमलात हाडली. ओके, सो बेसिकली हो इव्हेंट हो आसतलो जो ओपन फॉर ऑल कॅटेगरी. ही एक महिला जी फर्स्ट येता पळय तिका आमी एक प्रायज दवरला. सो प्रत्येक कॅटेगरीन अशे 4 प्रायजीस दवरला. हाच्या भायर म्हणजे जितली पार्टिसिपंट्स आसा ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केला तांकां सगळ्यांक आनी जी धांवला तांकां सगळ्यांक एक सर्टिफिकेट आणि मेडल मेळटले रोटरी क्लब ऑफ बिचोलीम तर्फे. क्रॉस बॉयज ऑफ कारमाणा ह्या ग्रुपान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की 1 डिसेंबराक अनकट डायमंड ह्या नावाचो ल्हान भुरग्यां खातीर एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केला आणि ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येवचें म्हणून तेंच्यांनी अपील केला. क्रॉस बॉयज ऑफ कारमाना अनकट डायमंड्स म्हणलो हो भुरग्यांचो कॉन्सेप्ट. टॅलंट शो, परफॉर्मन्स, live performance by kids from various parts of Goa, and Uncut Diamonds by Neil DeCruz. Neil DeCruz हो एक म्युझिशियन आख्खे गोंयांत फामाद आसा. तो जावन आसा कोरमोणचो आनी क्रॉस बॉयजाचो एक वांगडी. तो ऑल्सो शिंकयता विद्या विकास इस्कॉलांत आनी हे अनकट डायमंड्स म्हूण ग्रूप घडोवन हाडून ताणें ह्या भुरग्यांक ट्रेन केल्यात. आनी ह्या भुरग्यांक जो टॅलंट आहा आयज आमी हो क्रॉस बॉयज एसोसिएशन एक वो इनिशिएटीव घेता की हो टॅलंट आमी पोर्ट्रे करूंक, तांकां एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म दिवपाक. एक 36 फीट स्टेज, 30 फीट LED स्क्रीन आनी 15,000 वोल्ट्स सावंडाचेर ही ल्हान भुरगीं कोरमोणचींची आहा, मोडगोंची आहा, बाणालीची आहा. ऑलमोस्ट अरावंड 20 भुरगीं त्या दिसाक 1 डिसेंबर 6:30 PM कारमोना पंचायत ग्राउंडार परफॉर्म करतली. आमी क्रॉस बॉयज ऑफ कारमोना एकूच मागता की लोकांनी येवचें. हो शो जावन आसा एक चॅरिटी इव्हेंट. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.